जॉन बाप्तिस्ताच्या जिवितान आमी कितें पळयलां तो कितें म्हणो तो वाडत वचूंक जाय, हांव म्हणो जायत वचूंक जाय. आनी आमी कितें पळयता, ताका कसो काडून उडयतात. पातकाक लागून ताका मरण सोंसचें पडलें. तो कोण पातकी आसलेलो ना, तो पातका विरूद्ध उलयतालो. पातक तो नपयत करूंक लोकांक शिडकायतालो, पोत्तून जिवीत बदलात आनी तुमचें जिवीत सारकें करात म्हणून. पूण तांकां तें नाका आसलेलें. पातकाक ती आडावन दवरताली आनी पातकाच्या फोर्सार जीं कोण निश्कलंक आसा तांकां काडून उडोवंक ती वावुरताली. हे भाशेन ह्या संवसारांत घडटा. पूण जेजू आमकां घोटाय दिता. जेजू सोबें आमचें जिवीत मरोंक पर्यंत आमी तयार जावंक जाय. आनी मोत्ताणा पर्यंत आमकां भिरांत आसचें, कित्याक आमी दुसऱ्यांच्या सालवासां पासत जेजू सोबें वावुरता. जेजू आमचे सोबें वावुरता.